नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही आमी हे पळय तांतयां आसा ते उदक दवरलां तोपान आनी भितर तांतयां घातले आनी मीठ घातलां आनी आतां ही उकडत दवरता आनी हाचे न्ही हांव तांतयाचे ग्रीन अंडा फ्राय करता। ग्रीन अंडा फ्राय करूया हां। आतां ताका लागून पयलीं तांतयां उकडोनी मागीर फुडले साहित्य मागीर दाखयता। हे पळयात, आतां न्ही साहित्य कितें लागतले ते सांगता। हे आसा गरम मसालो, मीठ, कांदो, लसूण, आले, मिरच्यो ग्रीन हिरव्यो मिरच्यो, आनी हो आसा इल्लोसो पुदिना आनी हे आसा ओली कोथंबीर। ओली कोथंबीर मातशी चड घालूंक जाय कारण ते आमचे ग्रीन न्ही म्हणून। आनी मसाल्याक हे पळय, हे आसा तिखी, हे आसा साळजिरे, ही आसा ही पळय मिरयां मातशी चडशी घेतल्या म्हणजे हेच्या परस चड घेतल्या, पळय इतली अर्दो चमचो सुमार। ही आसा लवंगां आनी ही आसा तेजपत्त आनी ही आसा दोनूच न्ही पेटल्स हेजे चक्री फुलाचे पळय। आनी हो आतां मसालो आसा पळय हे फोण्णाक घालपाचे आनी हे बाकीचे हिरव्या वांटणा बरोबर सगळे वांटपाचे। हे वांटपाचे हे आनी हे सगळे, कांदो वाडपाचो ना। आनी आतां आमी कितें तांतयां आमी उकडली, आतां फुडें कितें करपाचें तें सांगता। पयलीं वांटून हाडुया। हे पळयात, आतां ही तांतयां उकडलेली न्ही हाफ कट केली आनी पळय तेल घातलें कायलें आनी मातसो वगत अशी दवरपाची। आतां एका 2 मिनटां जाली पुरो। आतां ही काडुया। आतां ही काडटा हांव परत बेश्टीत आनी काडटा। आतां कायलेन त्याच कायलेन हे पळय तेजपत्ता घातलो आनी कांदो घातलो। आतां फ्राय जावनी। आतां हे आसा पळय ते कितें तांतयां आतां ती उकडली न्ही मातशी फ्राय करप, 1 मिनीट 2 मिनिटूच बेश्टी। कित्याक जाणा तांतयांक मातसो असो हिमरूच कसो वास येता पळय ताका लागून हांवें हळद भितर घालूंक ना। आनी आतां ही पळय मातशी हळद वयर उडयल्या कळ्ळें। ही अशी सुद्दां हे केल्यार जाता पण चड ढवळप ना। म्हाजी मातशी ती तांतयां चड उकडली, मातशें हांव गडबडीन आसलें म्हणून आनी ती गडबडीन सोरल्या म्हणून तशी ती मातशी सुटलें। वेवस्थीत सुटून हे करपाची ती म्हणजे हाफ सारकें बरें दवरलें काय बरें दिसता आनी बरी लागता ही टेस्टीक। आतां पळय कांदो फ्राय जालो, टमाट घालप बी ना भितर। मातसो लिंबू पिळपाचो आनी तुमच्या कडेन जर आतां लिंबू ना जर ना पिळ्यार जाता। आतां हे पुरो इतलें। आतां बारीक गॅस करुया। आतां तातूंत मसालो घालुया। वाटला पळय तो हे पळय ग्रीन, हो आतां सगळो घालपाचो आनी बरें फ्राय करपाचें। आनी आनी आतां कोणा कडेन लिंबू ना न्ही तेंच्यांनी आमटाण सुद्दां इल्लूसो कुडको घातल्यार जाता।
आता म्हजे कडेन लिंबू आसा, पण हांव कितें करतलें, एका इल्लीशी आमटाणूच घालतलें पळया, इल्लीशी घालप आनी वाट्टानाय घातल्यार जाता ती. आनी आतां न्ही आतां हे पळय भितर गरम मसालो घालुया आनी मिरयां घातल्या भितर आनी बाकीचो मसालो आसा. आनी आतां कितें करपाचें, आमी हांगा तेल चड घालिना न्ही. आतां हे पळय मिक्सराकूच हे करून हे इल्लेशें उदक घातलें. आतां तातूंत मीठ घालुया, चवी प्रमाणे मीठ घालुया, सोमतेच घालपाचें. आमी तांतयांक घातला, फक्त मसाल्या पुरते घालपाचे. आनी कितें आसा जाणा, आतां त्या मसाल्याची टेस्ट पळोवपाची, म्हणजे अळणी खारड जाला जर अशें बरोबर जाला मीठ, म्हणजे हे आनीक मीठ घालपाचें बीन ना, मागीर बीन घालप अशें ना. आतां कितें करप, ही आतां तांतयां आसा पळय, ही सगळी अशी दवरप, म्हणजे मसालो भितर भरता. आणि आता ही न्ही एक 5 मिनटां धापून दवरपाची. हे पळयात, आनी हे न्ही अशें हालोवपाचें, कित्याक तेका एक 5 मिनटां लागून न्ही मसालो म्हणून. आनी मागीर न्ही स्लो परतपाचें, दीसभर धवळपाचें ना. हे पळयात, हे चमचो घेवपाचो असो आनी स्लो परतपाची ती. आतां ही पळय परतिली पळय, अशी आसली ती सारकी केली पळयली पळय. आनी आतां तुमकां चड मसालो जाय जाल्यार हितून ओली कोथंबीर बीन चड घालपाची, मागीर तो चड जाता. हांवें सुक्कें केलां, म्हणजे फ्राय न्ही, हें ग्रीन एग फ्राय म्हणून. आनी आतां हें जालें, रेडी टू सर्व. हे पळय अशें एक आनीक 2 मिनटां धापून दवरता, म्हणजे जालें. आतां हे पळया, बटर आसा पळय, तुमगेर जर आतां बटर आसा जर तो इल्लोसो सोडा वयर मागीर, म्हणजे कितें जाता, तेका शायन बरी येता. आनी हे 1 मिनीट धापून दवरलें की ना तो विरगाळटलो. मागीर मातशें धरपाचें हँडलाक आनी अशें धरून हालोवपाचें. जालें मागीर हे रेडी टू सर्व. बटर आसा जर घाला, म्हणजे मातशी टेस्ट तेका बरी येता आनी शायनूय बरी येता म्हणून. हे पळयात, आतां हे ग्रीन अंडा फ्राय आसा पळय, अशें तुमी करा. हांवें केला तशें करा. पळया तुमच्या भुरग्यांक बीन कितले लायक जातले ते, आनी तुमकांय तशेंच आवडटलेंच तें. आनी अशेंच न्ही रेसिपी तुमी मुद्दाम घरा तुमच्या पळोवन करा, खाया. आनी म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा. आनी हो तुमी आतां व्हिडिओ पळयलो न्ही आवडीन म्हजो, आनी तुमी पळयता तेंकां आनी पळयतली तेंकां हांव मना पासून सांगता, खरेंच देव बरें करूं. बरें तर.